रोड ह्यो पेंडींग जाली 5 वर्सां पेंडींग वयता. हे रोडान मुख्यमंत्री माजी मुख्यमंत्री वयता, माजी आमदारय वयता, हेंचेर कोणी लक्ष दिवंक ना. आयज भाई फुडें सर रोडाचें उद्घाटन केलेलें आसा आनी जे कोणचे नाकासून धुंवर बी धुल्लो बिल्लो जाता तो सध्या आता जावचो ना. हेच्या फुडें बाईक आमच्या आमदाराक थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी हो रोड हातीन घेतलेलो आसा आनी गेली कितकीशीच वर्सां पेंडींग आसलेलो. भुरग्यांकूय त्रास जातलो येता वयता म्हटल्यार पावसांनी चिखल बी जातालो तांकां त्रास. हांव थँक्यू म्हणटा परत एकदा की हो रोड जालो आनी तांकां बरें दिसता. सुरवात आमी हरमलच्यान करतात. कित्याक काही लोकांचे स्टेटमेंट्सूय आसलेले, सो ते आमी पॉझिटिव्हली घेतल्यात. काय म्हणजे कोण ते खूब जाण आहात पॉझिटिव्हली घेतल्यात. सो ताका लागून सुरवातूच हांगातल्यान केल्ली बरी म्हटलें म्हणून हॉट मिक्सिंग हांगाच्यान सुरवात केल्या. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हा 63 लॅक्साचो आनी ह्यो पयली रोड आमी करपाक घेतलेलो. सो सोलिंग आनी बाकीचे इतर गोष्टी पावसा पयलीं केल्ले, पण मागीर उदकाची पायपलायन 30 MLD पायपलायन घालची पडली. ताका लागून परत आमकां एस्टिमेट करून परत हेचो हॉट मिक्सिंगचो टेंडर हे करचो पडलो आनी आयज आमी तो 1.5 किलोमिटराचो हॉट मिक्सिंग रोड आयज नाल फोडून सुरवात केल्ली आहा. खुबशे म्हणजे एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां वेगळे वेगळे हॉट मिक्सिंग आहा, रोड वायडनींग आहा. हे सुरवात आमी आयच्यान केल्ली आहा. टोटल ऑलमोस्ट 17च्या वयर कामां आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेतलेली आहात आनी ताका लागून सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे की तेंच्यांनी हांव म्हणजे प्रायोरिटी धरून आमच्या मतदारसंघात सगळीं कामां सँक्शन करून दिल्लीं आहा. थँक्यू. सुरू आसा त्याचे काम केन्ना पळय ते मेन खणपाचें काम आसलें ते 30 MLD प्लांटाचे जो तुय्यान चालू आहा आनी ते पायपलायन घालप चालू आसलें आनी ऑलरेडी हेका PWD वॉटर डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलेलें आहा की ती पायपलायन खणल्या ती लोकांक भरपूर त्रास जाता धुयेचो म्हणून तांकां इमिजिएटली तेचेर सोलिंग करून डांबर घालपाक सांगला. सो तेंच्यांनी काम सुरवात केलें. थोडे दीस हांगासल्या स्थानिकांक थोडो त्रास जाल्लो, तो कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ते परत फ्रेश एस्टिमेट करून ते कामूय सुरवात केल्लें आसा. माजी मुख्यमंत्री आणि माजी आमदार सुद्धा वयतात म्हणना तेंच्यांनी करूंक ना. हाचेर तुमचें कितें म्हणणें? तेचे पर्सनल इमोशनल हे म्हणजे ताका खंय दुखलं आसतलें, ताका खंय ते हर्ट जाला आसतलें कोणी स्टेटमेंट्स केले ते. पूण नो डावट सगळ्यांनी आपलें काम करपाचें. ह्यो रोड तुमकां खबर आहा, ह्यो रोड 2000 म्हाका दिसता 16 टेंडर प्रोसेस जाल्लो. 17 तेजो टेंडर जावपाक जालो तो कित्याक जावंक ना कित्याक ते तुमी चड जाणा आसतले. सो ती 5 वर्सां ब्लँक उरलेलो. 5 वर्सां उपरांत जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना ह्यो परत एस्टिमेटाक घेतलो कित्याक GSR कंप्लीट चेंज जालो आनी त्या प्रोसेसाक टायम लागलो आनी परत ह्याच रोडाच्यान अंडर केबलिंग 33 kV 11 kV लायन घातली. दुसरी म्हटल्यार 30 MLDचो पायपलायन घातली. ताका लागून मातसोसो डिले जालो. पूण नो डावट हॉट मिक्सिंग जालें. सो आतां थोड्यांक त्रासूय जावचो ना. स्पेशली आमच्या भुरग्यांक जी भुरगीं हांगा शिकोवंक वयतात ह्या स्कुलान कितलीशीच भुरगीं वयतात तेंच्या पेरंट्सान कित्याक पेरंट्साचेर खूब कंप्लेंट जाल्ली की रस्त्याचेर त्रास जाता म्हणून प्रायोरिटीचेर पयली सुरवात आमी हांगाच्यान केली. भाई काल हरमलचे लोक तुमच्या कडेन आयिल्ले वायडनिंग ऑफ रोड आनी एनक्रोचमेंट आनी कितें रेग्युलरी हेच्या खातीर ताचें तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय जो ऑनरेबल हायकोर्टान जे इन्स्ट्रक्शन्स दिला डायरेक्टर पंचायतीक आनी त्या प्रमाणे सगळ्या पंचायतीक तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्ट केला की इल्लिगल स्ट्रक्चर्स जे आहात एनक्रोचमेंट आहात किंवा इल्लिगली कन्स्ट्रक्ट केल्ले आहात ते आयडेंटिफाय करून त्याचो रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून. सो त्या प्रमाणे आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काल एक मिटींग घेवन म्हाका अनाउन्स मिडियाचेर अनाउन्सूय केला की थंयसर जे म्हणजे जो हायकोर्टान हे केला इन्स्ट्रक्ट केला तेका ते परत गव्हर्मेंट रिप्लाय करतली की थोडो टायम रिलॅक्सेशन दिवचे आनी जे नवीन म्हणजे ऑर्डिनन्स म्हणजे तेंच्यांनी आता नवीन ऑर्डिनन्स हाडपाचो एक स्टेटमेंट केला. तो त्याच्या प्रमाणे ऑर्डिनन्स जर येत आणि रिलॅक्सेशन मेळत आणि रेग्युलरायझेशन जर परत जायत म्हणजे अजून पर्यंत तेंच्यांनी डेट फिक्स करूंक ना. म्हणजे खंयची डेट म्हणजे वरास फिक्स करूंक ना. जे पयलीं आमी रेग्युलरायझेशन आसल्यार 2014 पयलींचे आसले. सो हे कितल्या वर्सां खंयच्या डेटीचे रेग्युलरायझेशन करतले ते बेगिनात बेगीन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे करता अनाउन्सूय करतले. म्हाका इतलेंच सांगूंक सोदता की पॅनीक जावपाची गरज ना. सरकार तुमच्या वांगडा आसा आनी हेचेर तुमकां जस्टीस मेळटले. सो थोडोसो टायम पाशास काडा. तुमकां कितें ते इमिजिएटली ऑनरेबल आमचो चीफ मिनिस्टरच अनाउन्स करता. सर रेग्युलरायझेशन करपाक लोकां मदीं खूब हे आसा खंयचे डॉक्युमेंट्स कितें जाय हाच्या खातीर कितें नोटिफिकेशन किंवा तेचे एक्सप्लेनेशन लागून एक तेंची आमचे सगळी लिगल टीम
तेंची बसोन तेचेर फायनलायझेशन करतले, कित्याक थोड्या जाग्यांचेर टेनंट आहात, भाटकार NOC दिनात, तेंच्यांनी ते कितल्याशे वर्सां पयलीं बांदलेले आहात, पूण ताका लिगली तेंचे DCP कडल्यान घेवंक नासत. तेचेर आमकां अंडरस्टँड करून घेवंक जाय, तेचेर वे आउट कितें करूंक मेळटलो तो. वेरेज थोड्यांनी परमिशन घेवच्या आदी आपल्या ओनरशिपीचेर बांदले. सो खूब लूप होल्स आहात. हेका हे अंडरस्टँड करून लिगल टीम आहा, ऑनरेबल AG आमचो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बसून हेचेर वे आउट काडटले.